म्हापशा मार्केटात अंडरग्राउंड केबल, पॉवर लिकेज, वाठारात जमनीक करंट, वीज खात्याचे कर्मचारी तपासणी करतानाचो व्हिडिओ व्हायरल झाला। काम गेले म्हणजे जबाबदारी सोपवना त्यांचे काम फुडल्या फावटा आनी कितें सांगता आनी मोठो पाय भरले कितें जातलें पाणी भरलें फुडें डेंजर हे भयंकर डेंजर जातलें फुडें प्रॉब्लेम जाता समजे हे घाल एकल्याक खंय मातसो शॉक लागलो, ते उपरांत प्रकार उजवाडाक। केबल खंय मागीर रिस्टोर केलो, मात मार्केट असोसिएशन म्हणटा वीज खात्यान एडवायझरी काडची, लोकां मदीं भंय। कोणाक तरी एका शॉक येयलो, तेच्या नंतर मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन करून आपयलेलो वेपाऱ्याकूच फोन तेच्या नंतर काल तो व्हिडिओ तुमी पळयला सगळ्यांनी। पळय हे जो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना गव्हर्मेंट दिता मार्केटाक आनी खबर म्हापसा शहराक, तेन्ना तो इंजिनियर किंवा तो जबाब म्हणजे जे कोणें तो प्लॅन कोणें पास केला, कोणें हें केला, म्हाका तरी दिसता एज अ अध्यक्ष की हेजेर सारकी थोरो इन्क्वायरी जावंक जाय। कित्याक हे आयज हे जनतेच्या जिवा कडेन हो खेळ चालू आसा। व्हडलो आतां जेन्ना हो बाजार भरलेलो आनी त्या टायमार जर हे अशें कितें जाल्लें जाल्यार आमकां कितके जाणांचो जीव वयतलो आसलो हें कळना। ते आतां परत एकदा चॅकिंग करतले। त्याच्या वांगडा तो कॉन्ट्रॅक्ट जेणी काम केला पळय तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, त्याच्या नजरेक आमी थोड्यो गोश्टी हाडून दिल्यो। आतां तेंचें म्हणणें आसा कितें ते इंजिनियर येयले तेंच्यांनी की आमची बॉक्सां आहा पळय, रेड बॉक्सां बसयला पळय, तेजे म्हणटा ते लोक कचरो उडयता। हांव तुमच्या मार्फत आमच्या वेपाऱ्यांकूय सांगूंक सोदता, जे वेपारी आनी आमचे जे स्पेशली वेंडर्स जे भायर बसता पळय तांकां सांगूंक सोदता की बॉक्सा कडेन तेंच्यांनी कोणी माल दवरचो ना आपलो, आनी तशेंच कोणी कचरो उडोवचो न्हू। प्रुडंटा खातीर शामसुंदर फडते आनी सौरव शिरोडकार।